Sporia dewa Burgyang rak mogal bapa Noman bapak ani puta Tosot spobitr atnya Noman amcha yagnika Burgyang tosot salita मोगालिश्तंदू तुमकां सगल्यांक बरी सांज जावं येता आनीक माय मोगाचो येवकार ह्याच्या मिसांत आनी पाद्र आग्नेलाच्या नोवेनान भाग घेवंक आज गोंया पिलार पाद्र आग्नेलाची नोवेनां सुरू जाली आनी आमी हांगासर युखींत आयजतान ताची नोवेनां सुरू करता दर दिसाक दर विशय आसतलो पूण हे वर्साक हे नोवेनांनी आमी आमच्या कुटुंबा पासत मागतल्या दर कुटुंबाक ह्या नोवेनांतल्यान बापाक उबारतल्या पाद्र आग्नेलाची देख ताचे गूण आमच्या जिवितांत आसूंक आज तुमच्या आनी समेस्त कुटुंबाचे पासत मागतना खेरीत इंतेसांवां आयचे मिसाची जावन आसा अशी 21वो जल्म दीस 21st बर्थडे मनयता आनी देवाक आर्गां दिता आमचो भाव क्लायव डिसोजा ताचे पासत मागतना ताचे आवय बापाय आनी कुटुंबा पासत आमी हे मिसांत मागता ओतमे पासत फेर्मिना रोद्रिगीस ओतमे पासत पियादात फेरांव लग्न दिसाक देवाक दिनवासता जॉनी आनी सुजाता बापाचे आनी पुताचे आनी पयत ओतमेचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं तुमचेय सवें आसूं आयचो विशय आमकां दिल्लो आसा आमच्या बावतिजमान आमी क्रिस्ताचे शीस इन बॅप्टिजम वी बिकम डिसायपल्स ऑफ क्रायस्ट बावतीज आमकां हे व्हडले पवित्र सवेन भितर आमंत्रण दिता आनी जेजूचे आमी लागशिल्ले शीस पूण जायते पावटी हे आमचें क्रिस्ती जिवीत जियेता आसतना आमी चुकता खरें शीस आमी फकत उतरांचेर आसता पूण कोरण्यांनी आमी देवाक पयसायता हे वेळार देवा लागीं आनी पेले लागीं माफी मागुया आनी खालतीकायेन म्हणुया हांव प्रार्थी सर्वपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भाग घेवन सदांच आंकवार मारीक सगळे दुदांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसूं आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं आमेन सुम्या काकूत खोर सोमिया काकलूत कोर क्रिस्ता काकूत खोर क्रिस्ता काकलूत कोर सुम्या काकूत खोर सोमिया काकलूत कोर प्रार्थुया सर पदवीदारा देवा आमच्या कोनवाल्या बापा आमचे वेली सगळीं विघ्नां पयस कर अशें ओतम्यांक आनी कुडीक कसलेंच आडकोड नासतना कुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कुरपा दी हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाचे ससनाक आमेन बागेंत पावलून तिताक बरयलोलें चिटीवेलें वाचप प्रितीच्या सरदाराक आनी सरकारी अधिकाऱ्यांक खालती जावंक ताच्या उतराक फाळो दिवंक कसल्याय बऱ्या कामाक कबूल आसूंक
कोणाचेंच वायट उलयना जावंक, झोगडींनी मांडांनी जावंक, पूण सोमेस मनशां थंय मानसुगेची आनी सोदां रीत रवेची जावंक तांचो कायदो म्हूण शिकय. तर आमी एका वेळार नेणार आडपण नासलोले, वायट चुकलोलीं, जीव नवसार वायट वंडाण्याची आनी खुशायनाची गुलाम जाल्लीं, खोटेपणान आनी नाटकायेन भरल्या जिविताची. हेर आमचे जळटात आनी आमी हेरांक जळटा, तसलीं मनशां आमी आसल्या. पूण उदेल्लें आमकां भलेपण देवा आमच्या सोरवणाराचें. उदेल्लो ताचो व्हड मायेमोग मनशां थंय, आमच्या प्रमाणीक कोरन्याक लागून न्हय. बोगोर आपल्याच काकळुतीन ताणें आमकां सोडयलीं. नवो जल्म दितोल्या स्नानान आमकां धुलीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन आमकां नवीं केलीं. आमच्या सोरवणारा जेजू क्रिस्ता उद्देशी ताचे पवित्र आत्मो सुबामपणेन आमकां दिलो. ताच्या फुकेच्या देण्यान आनी प्रमाणीक जावचे खातीर आमकां सासणाच्या जिविताचे दायजी करूंक, त्या जिविताचो बोरवांसो आमकां आसचे खातीर देवान अशें केलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावन दी. म्हजो गवळी सर्वेस्पोर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. सगळीं बरोबर म्हणुया. म्हजो गवळी सर्वेस्पोर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजो गवळी सर्वेस्पोर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. पांचवो चोरो मेळटा थंय म्हाका दिता आड पडूंक. शितोळ व्हांवत्या उदकाशी तो म्हाका वाट दाखयता. म्हज्या निर्बळ जिवाक तो नव्यान दिता धीर घोटाय. जबाब: म्हजो गवळी सर्वेस्पोर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. आपल्या नांवा खातीर तो नीज मार्गार म्हाका चलयता. काळक्या खोंडांतूय सांडल्यार कसलोच हुस्को ना म्हाका. दांडो आनी कोणके घेवन म्हजेशी उबो आसाय. म्हाका दीस रात सांबाळटाय, राखण करूंक धीर दिताय. जबाब: म्हजो गवळी सर्वेस्पोर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजे दुस्मान घुस्पोतात, पळेतात, तोटाक जातात. तांचे मुखार तूं म्हाका जेवण वाडटाय रुचीचें. म्हज्या माथ्यार आनंदान दोमदोमीत तेल वावरताय. खुशालकायेन मुरगोडटा म्हजो खांसो भरून वता. जबाब: म्हजो गवळी सर्वेस्पोर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. तुजी काकळूत भलेपणान दर दिसा म्हजेर व्हांवतात. अर्चीत घोरान देवाच्या म्हजें ठिकाण सोदां घाल. जबाब: म्हजो गवळी सर्वेस्पोर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोराक जय जय. जाता तें जावन सगळ्या वस्तूंनी आर्गां दियात, कित्याक जेजू क्रिस्ताचें सोवें तुमकां तशें केल्लें देवाक जाय. सर्वेस्पोराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. लुका पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू जेरुसलेमाक वेता आसतना समारिया आनी गलिलिया हांचे शिमे वेल्यान वाट चलतालो. एका गांवांत भितर सरचे वेळार कोड फुटलेल्या दाजान ताका वाटेर मेळ्ळे. ते पयस उबे रावले आनीक व्हडल्यान उलो मारून तांणी म्हणलें, जेजू गुरुजी, आमची खाकूत कर. ताणें तांकां पळयोवन म्हणलें, वचात आनी याज्ञिकांक तुमचें आंग दाखयात. आनी थंय वेता आसतना ते नितोल जाले. तांतल्यान एकल्यान आपूण नितोल जालो म्हूण देखना फुडें. देवाक व्हडल्या
व्हडल्यांनी वखाणीत परतून आयलो आनी जेजूचे पांय पडून ताणें ताका आर्गां दिलीं आनी तो सामेरकार आसलो. जेजून ताचे कडेन उलोवन अशें म्हणलें, 10 जाण नितोल जाल्ले न्हय, तर 9 जाण खंय आसात? हे पोरक्या मनशा भायर परत येवन देवाची तोखणाय करतलो एकलोय दिश्टी पडलो ना. आनी ताणें ताका म्हणलें, उठ आनी वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्त. मोगाल इश्टांदो, सगळेचो आवडीचो आमचो पाद्र आग्नेल, जी आमी सगळीं गोंयांत जियेतालीं, एका काळार एका तेंपार साबार तुमचें कुटूंब उडचून आनी खुशालकायेन तो पिलारचो दोंगर चडटालीं. ते पिलारचे पावंडे चडून ताचे पांय सरशीं वेतालीं. आनी दर क्रिस्तांवाचो एक भावार्थ आपल्या काळजान घेवन ते पावंडे वो तो दोंगर आमी चडटालीं. आमच्यो गरजो, आमची मागणी वा आमचे उपकार ताचे मुखार धरूंक. आजकाल मोगाल इश्टांदो, ओदीक जाल्यार आमी जीं पोरदेसांत जियेता, पाद्र आग्नेलाचे उपकार आमकां जायते जाणांक पावल्यात. आनी हेकाच लागून आमी ताचे उपकार आठोवंक जाय. जी मागणी आमी ताच्या वरवीं देवाक उबारलेली ती आमकां फावो जाली. आज पयल्या दिसाक नोवेनाचो आमकां हेतू दवरलो आसा, आमच्या बावतिजमान आमी जेजूचे शीस जाता. इन बॅप्टिजम वी बिकम द डिसायपल्स ऑफ क्रायस्ट. मोगाल इश्टांदो, जेन्ना आमच्या भुरग्यांक आमी बावतिजमाक हाडटा तेन्ना we anoint them with the oil of chrism, the oil of chrism. आनी अशें मागणें करता, जेजूकूय तांणी याज्ञीक, राय आनी प्रवादी म्हूण मागलो. तेच परी ताच्याच याज्ञिकीपणांत, ताच्याच प्रवादीपणांत आनी रायपणांत आमी भागीदारां. We are involved, we are blessed, we are anointed with this holy oil of chrism to be a part of Christ's prophetic mission, his kingship and in his priesthood. जायते पावटी मोगाल इश्टांदो, आमी बावतिजमाक येता, घरा वेता, आनी जो मनीस जें भुरगें ल्हान आसतना बावतिजम दिल्लें वाडटा वाडटा, हे बावतिजमाची ताका शिंकूण मेळना वो काळजान उरोना. ही शिंकून विसरता आपल्या बावतिजमान आमकां कितें कितें केल्लें, कशें आमकां मागलेलें आनी कसली आमकां एक कार्यां दिल्ली की आमी जेजूचे कोरे शीस. वी आर द डिसायपल्स ऑफ क्रायस्ट थ्रू आवर बॅप्टिजम. आज आमकां एक प्रश्न घालूंक जाय, जरी तर आमकां आमचो बावतिजम जेजूचो लागशिल्ली वाट चलूंक उलो करता, ताचें शीस जावंक आमकां आमंत्रण करता, तर कसले आमी शीस? We are the disciples of Christ, but am I following Christ within my heart, or am I a reluctant disciple? कसलें म्हजें शिसपण, कोण भाशेन हांव जेजूक लागशिल्ली रावून हांव चलतां. म्हजें हें आमंत्रण, ही कार्यां, हें मिसांव दिल्लें आसा तें कितले वेळाचें ओ कितले तेंपाचें? वी आर द टॉर्च बेरर्स ऑफ क्रायस्ट. दर घडयेक, दर वेळार, दर दिसाक आमी जेजूक परगटूंक जाय आमच्या जिवितांतल्यान. आनी हें मिसांव म्हाका दिलां म्हजे बावतिजमा वरवीं. आमी जेजूक परगटूंक, क्रिस्ताची शिकवण दुसऱ्यांक दिवंक
न्हय फकत आयताराचें वो जेन्ना आमी मागणें करता वो जेन्ना आमी मिसाक वेता आमी ताचें शीस जायना But our discipleship is constant. Each moment of our life is 24/7, is 365 days in a year. Every moment I am a disciple because I am baptized. जेन्ना आमी आमचेच जिविताची नदर मारता at times we see we are a reluctant disciple. We do a bit. थोडी आमी वस्तू बेसबरी करता आमचें मागणें आमचो भावार्थ आमची मिसां पूण डिसायपलशीप म्हणजे इज नॉट ओनली फॉलोइंग जीसस इन आवर प्रेयर इट इज फॉलोइंग क्रायस्ट होल हार्टेडली आनी हाका लागून म्हणटालो जायते पावटी वी बिकम अ रिलक्टंट डिसायपल आमच्या ह्या शिस्पणान जायत्यो आडकोड्यांनी आमी पाटलाव करता आज पाद्र आग्नेलाच्या जिविताची नदर मारुया पाद्र आग्नेलानूय बावतिजम घेतलो आनी ल्हान सुपुलो बाबुलो जेन्ना हे अंजुना कुटुंबान जल्मांत आयलो तो दुयेंत पडलो आनी ताका घराच बावतिजम दिलो आनी ल्हान भुरगो कसो वाडटा आसतना जायते फावटी तो दुयेंत पडटालो जेन्ना याज्ञिकी स्वप्न येतालो आनी याज्ञीक जावंक सिमिनारीन भितर सरलो आनी याज्ञिकी शेवटाचे वर्सान देखून नियाळ करता आसतना प्रश्न भितर सरले हांव याज्ञीक जायत ओ ना कित्याक ताची भलायकी बिगडटाली तो हुस्को जातालो भलायकेन पूण ताच्या काळजांनी हो आवंडो आसलो याज्ञीक जावन क्रिस्ताच्या रायपणान याज्ञिकपणान आनी प्रवादीपणान भाग घेवंक हो केन्नाच पालोंक ना ताका कितलेच फावटी घरा धाडलो घोडये याज्ञिकपण तुका न्हय बट हीज फर्वर हीज एन्थुझियाझम हीज zeal to be a true disciple was strong हाकाच लागून ल्हान सुपुलो भुरगो आसतना आपल्याच गांवांत he was a witness of this discipleship to his fellow small children. Seminarin एक प्रोफेसर कसो तो आसतना ओत्मीक गुरू कसो आसतना he was a true disciple, a true witness of our Lord Jesus Christ. आज आमकांय मोगाल इश्टांदो देवाचे शीस क्रिस्ताचे शीस जावंक जेजू उलो करता आनी पाद्र आग्नेल आमकां व्हडलो नामुणो ताचें उलोवप ल्हानवीक खालतेकायेचो मनीस आनी हेकाच लागून ही साक्षी ताणें आपल्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक दिली आज आमचें कुटूंब मोगाल इश्टांदो देवाचे मोगान लासतले जाल्यार पाद्र आग्नेल आमकां व्हडलो नामुणो आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक आमच्या कुटुंबांनी आमी ताची देख घेवंक जाय ल्हानविकायेची सादेपणाची थोडेच उतरांची सेवे चाकरीची दुसऱ्यांक मुखार घालूंक आपूण फाटीं रावलो होच तो आग्नेल हेंच आज आमी मागून घेवया जोरी तर तो आज असल्या उंचल्या पांवड्यार पावला कित्याक हें ताजें सादेपण ताणें ओळखून घेतलें आपले ओस्कोतायेन इन माय इल हेल्थ आय वील ऑलवेज फॉलो क्रायस्ट मोर क्लोजली हांव कोण भाशेन जेजूचो शीस कोण भाशेक हांव जेजूक परगोडटां वो कोण भाशेन जेजूचो हांव लागशिल्ल्यान पाटलाव करतां Am I a true disciple or am I a reluctant disciple? जेन्ना म्हाका गरज आसा I show I'm a disciple. जेन्ना म्हाका आडकोड आसा I'm quite far away from Jesus Christ. मोगाल इश्टांदो पयली डिसायपलशीप म्हणजे आमी आमच्याच घराब्यांनी ओळखून घेवंक जाय खरेंच भुरग्याच्या काळजांनी आमी हें बियां वोपूंक जाय आमी जेजूचे शीस we have to live Jesus Christ every moment of our life
तेन्नाच आमी जेजूक लागीं एकठांय जातले. आज आमी हेंच मागून घेवया आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या गारेब्यांनी, आमच्या तरणाट्यां मदें, आमच्या ल्हान सुपल्या भुरग्यां मदें पाद्र आग्नेलाचे गूण उपजोवन जावंक, ताची देख जावं दी आमकां एक फुलेर सादेपणाचो. एज वी आर लिव्हिंग इन दीस मॅड वर्ल्ड, कोणाक कोण वेळ ना, मनीसपण आमी चुकता. वी आर बिकमिंग अ सेन्सलेस इन आवर सोसायटी. आनी असल्या अडचणीन मोगाल इश्टांदो पाद्र आग्नेल व्हडलो ना म्हणून. आज आनी हे सगळे नव्यानांनी आमी भाग घेतना हेंच मागून घेवया आनी खोतखोत्यान आमी मागून घेवया. पयले सुवातेर ताची देख आमच्या कुटुंबांनी आसूंक, ताच्या गुणांनी आनी ताच्या पावलांनी आमी चलून. आनी दुसऱ्या सुवातेर मागून घेवया ताका आल्ताराचो मान मेळूंक. येद्या भक्तिवंत मनशाक तो खरेंच सांत देवाचे वेंगीत आसा, पूण आमच्या मागण्यांची गरज, तुमच्या मागण्यांची गरज खोतखोत्यान आमी मागून घेवया. आनी आमच्या मागण्यांक आज ना फाल्यां देव ताका आल्ताराचो मान फावो करतलो. ही सगळी मागणी मोगाल इश्टांदो हे मिसांतल्यान आमी बापाक उबारुया. आमची सगळी दुबीची ना, आमची सगळी गोडी दुखां, आमचे आंबे, आमची काळजां, हे दुखांत स्पेर दोयतां दोनया. आमचे आमची काळजां, हे दुखांत स्पेर दोयतां दोनया. तुजे बेटे बरी सगळे जावूं, आमी हुंड्याचे कुडके तशेंच जावूं. सोऱ्याचे पेंबे हेच कुतकुतीत आमचे आंबे. तुजे बेटे बरी सगळे जावूं, आमी हुंड्याचे कुडके तशेंच जावूं. सोऱ्याचे पेंबे हेच कुतकुतीत आमचे आंबे. म्हजे इश्टंदो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाल बापा, हे बलिदानांत तुज्या पुताच्या कोश्ट मरणाचो संबंद आमी चलयता. ही आमची बिटोवणी प्रसून जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्या जिवितांत जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कुरपा दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचेय सव्य आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिनवासूया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान ससनाचे देवा, सर्व केलें सर्वतां जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टां मरणां वरवीं सुणयली आमकां पातकांतली.
आपल्या पुनरुज्जीवनपणान जिखली आमी सुमेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या मोहिमेसर प्रेवसा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीचीं. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती आमी म्हणटा. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जोय जोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. उंच सर्गी तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरूंक सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिवन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो हाणीक म्हणे, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली हाणीक म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काळज. नव्यान ससनीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनीक सुमेस मनशा पासत तें वावरतलें. ही म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गोठ पोरगोठुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनीक सोडणुची खाल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी क्रिस्ताची कूड रगत शेवतले आमी सोमेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचो बाग्यून बाप, डेक्लन आमचो गवली बाप आनी सगळ्या यज्ञिका वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाबिण्यांची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टागोती मेल्ले सोमेस्तांक तुजें परजोरीत मुखामोल पळोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती, बागेन धर्म दिता आनी सर्व कली तुका मनवले ते सगळे भक्त बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वर्धनान वैभव तुका ससनाच्या ससनांक. आमेन. आमच्या सुर्मदाराची याज्ञा मनान धरुया. ताणें दिल्ले मागणी भावार्थान उच्चारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायस आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाकाय. पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओत रेखता. तर आमकां तुज्या उदार कालकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर अकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां वांटा. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचेर भवाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाचे ससनांक. आमेन. सुम्यांची शांती सदांकाल तुमचे
सोवी असो. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती वाटूया. पीस बी विथ यू. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. होस्तो जेजू आमकां आपले शीस जावंक आमंत्रण दिता. लागशिल्ले शीस जावंक देवाचो मोग देवाचें उतर परगटूंक आमकां उलो करता. आमी सगळीं सुभागी हे जेवणाक आमकां आपयल्यान ती. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना. पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Spiritual communion मागणे. मोगाला जेजू हांव सोत मानतां तूं खरेंच भोव पवित्र साक्रमेंतान आसा म्हूण. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां आनी हे वेळार तुका म्हजें काळजान घेवंक आशेतां. पूण हे वेळार संस्कारा वरवीं तुका शेवंक जायना. देखून ओत्मिकतायेंतल्यान तूं ये म्हज्या काळजान. तूं म्हज्या काळजांत आयलाय म्हूण तुका मोगाची गोट वेंग मारता. म्हाका केदींच तुजे सुरशिलो वेगळो सुरूंक निर्मी नाका. आमेन. Asrodi dewa lipoi maka galung tuja paknya sawi. Asrodi dewa lipoi maka galung tuja paknya sawi. Mozo borlaso tudzie ruc papiega dusman velo tata tegna watai maka taroka asrodi dewa lipoi maka galung tuja paknya sauri. Asrodi dewa lipoi maka galung tuja paknya sauri. Bob matan tuja nawa tuje kankin ge maka awoi soshi apल्या taknya palwang tapल्या ekaita. प्रार्थूया. मोगाल बापा
जेजूचे कुडी रोगताचे पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. हे जेवणा वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या तें सर्गीचें बोल खरें मनान केल्ले चाकरीन आमचे भितर थोगच्याक तुजो मोगाचो ओतमो आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. नोवेनान भाग घेवच्या आदीं तुमकां सगल्यांक दिनवासता. आमची एकूच विनंती, दुसऱ्यांक तुमी गमोवचें की पाद्र आग्नाची नोवेनां युकेंतल्यान भायर सरतलीं म्हणजे टॅलिकास्ट करतले आमी. जावं आमी पॅरीस ओ खंयच आसां, प्लीज शेअर द लिंक टू अदर्स. आमी युकेंत खंयच्याय जाग्यांचेर आसां, दुसऱ्यांक तुमी गमोवचें. दर दिसाक पाद्र आग्नाची नोवेनां चालू आसा. तुमकां लिंक धाडूंक जाय जाल्यार तुमचो नंबर म्हाका तुमी धाडचो, कोणा कडेन विचारूंक जाता. सेकंडली, डू सबस्क्रायब द गोवन चॅपलिन्स यूट्यूब चॅनल, जाचेर तुमकां हें नोटिफिकेशन येतलें. फाल्यांचो विशय एनरिच बाय द वर्ड वी बिकम डिसायपल्स ऑफ क्रायस्ट. फाल्यां आनी पोरां मिसां इंग्लीश भाशेन जातलीं, सोनवाराक आयताराक कोंकणी भाशेन. पूण दर दिसाक पाद्र आग्नाची नोवेनां आनीक मिसां हांगासून मेवतलीं. उपकार मेळूंक मागणें. सर्पददार देवा, आमच्या सर्गींचे बापा, आमचे सुनवे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता. आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशीं ओचोऱ्यान लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानून घेता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीन चलूंक जाय तें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानयून आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मानवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनुदबरीत जिवितान भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुमच्यो गरजो व तुमचे उपकार देवा मुखार दवरुया. एक कुणा कशी फाव कर म्हूण आमी विनंती करता. मानयूंत आग्नेलाक भाग्युंदाचो माण मेळूंक मागणें. अगोणीत काकुतीच्या देवा, सरपट पडून तुजे पांय सरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानयूंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोड परगटणे उदेशी मागता आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सव्या आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येत क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Rosauras
मोगाल इश्टांनो तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा तुमी ह्या बलिदानान भाग घेतले म्हणून उपकार मागतलो सगळे लागीं गोवन चॅपलन्स यूट्यूब चॅनल हें सबस्क्रायब करचें थंयसर एक बेल बटन आसा ताका तुमी क्लिक करचो कित्याक तुमकां सगळे दुसऱ्या आमच्या सर्विसांचो अपडेट मेळटलो देव बरें करूं स्टे सेफ